Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. आत्तापर्यंत जे गेले 3-4 दिवस जो पाऊस पडत आहे हा पोस्ट मान्सूनचा पाऊस आहे आणि याचा इम्पॅक्ट हा जो पाऊस पडतोय हा दोन कारणांमुळे पडतोय. एक आहे जे अरेबियन सी मध्ये झालेलं डिप्रेशन आणि दुसरं म्हणजे जे बंगालच्या उपसागरामध्ये तयार झालेलं सायक्लोन. या दोघांच्या कंबाईन इफेक्टमुळे आपल्या गोवा राज्यावरती आणि सोबतच्या ॲडजॉइनिंग राज्यावरती हा पाऊस पडत आहे. गेले 3-4 दिवस आपल्या रिजनवरती हा पाऊस आहे आणि जो पाऊस झालेला आहे हा हेवी टू व्हेरी हेवी या रेंजमध्ये गेले 3-4 दिवस आपल्या रिजनवरती पाऊस झालेला आहे. पावसाचो मय गांवांक फटको. वादळाक लागून भाटांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. जेन्ना हे वादळ जालें सारकें 5 सुमार वादळ जालें आनी जो वारो आनी पावस येयलो तो सगळ्यांक हांगा इल्ले म्हणून सगळ्या आमच्या मया गांवांक इतको तडाखो बसलो. असो आमी पावस आनी वारो केन्नाच पळोवंक ना आनी ह्याक बरें आमच्या कोणाकूच गांवांतले तेन्ना देवीचो मंगळार आसलो. त्या कारणान लागून कोणाकूच एकल्याक एक कसलेच दुखापत जावंक ना हें आमी देवा कडेन मागता. आनी सरकारान हेचेर जाग घेवचें कित्याक ही आमची कोस्टडेन जागा, कोस्टडेन सगळ्यांची बागायदार आहा आनी आमकां तर खंयच्या ऑफिसान गेले गव्हर्मेंट ऑफिसान गेले जाल्यार ते कायदेशीर मागता. ही आमच्या आजा पणजांनी टोचून दवरलेली जमीन तेचेर आमी माड घातल्या, माडयो घातल्या, परत आंब्याची झाडां आहा, परत पणसाची म्हण माडाची ही झाडां आहा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ही आमी आमकां तेची तरी लुकसाण भरपाई दिवची. मोरले 70 शॉर्ट सर्किटाक लागून घराक लागलो उजो. 5 लाखांचे खंय लुकसाण जालां. मोल्ल्याच्यान कॉल येयले की घराक उजो लागलो म्हणून. कॉल करपी साईनाथ केसरकर. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो. त्याच बरोबर आमकां डिस्टन्स पयस आसल्या कारणान रिइन्फोर्समेंट म्हणून बिचोली गाडी पळय तांकांय कॉल दिला आनी ती गाडी टर्न आउट केली तेंच्यांनी. असलो तो आनी घर बंद आसल्या कारणान लोकलांक दिसता तेंचे घर उजो पालोवपाक मेळांक ना. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केल्या उपरांत आमी तांचे पयलीं लॉक फोडले आनी खिडके डॅमेज करून उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. घरांत 2 LPG सिलिंडर आसले ते आमी तेंचे कुलींग केले आनी मागीर भायर काडले सेफली. तेंच्या घरांत जे आयटम आसले इलेक्ट्रिकल आयटम, ग्रॉसरी आनी TV, फ्रीज, बाकी सामान कपडे हे ते सगळे डॅमेज जाल्ल्या. ऑलमोस्ट 90% सामान तेंचे डॅमेज जाल्ल्या. मेजर लॉस जाल्लो आहा तांकां. होणा सालेली हांगा पावसाच्या नेटाक लागून एका घराचें छप्पर कोसळ्ळें. सुदैवान कोणाक काय जालें ना. हांगासर सदांच पावस पडच्या लागून घर कोसळून पडलें मरून पडलें सकयल आनी कोण नासले म्हणून बरें जालें. भुरगीं गेले मामागेर आनी तो राजाराम सकाळचो कामाक वयता सांजचो येता. त्या कारणान आमी हांगा आसल्या कारणान आमी आतां हें केलें सांगलें हांकां पंचायतीन. ज्या जाग्यार आतां ते छप्पर पडला त्या जाग्यार ती रावतात. राजाराम रावतालो. फाट भितर आसली वरती ते न्हिदतालो तो. ती आता सुटी पडल्या कारणान ती मामागेर गेली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.